दुयेसाची लक्षणां दिसली जाल्यार बेगोबेग दोतोरांची मजत घेयात, खास करून कोमॉर्बिड दुयेंतींनी घेवची जतनाय दोतोर प्रमोद सावंताचो उलो। फाटल्या 24 वरांत 96,551 नव्या कोविड केशींची नोंद, दुयेसांतल्यान मुक्त जावप्यांचो आंकडो 77.65%। नवरात्रा वेळार तरी करात देवस्थानाच्या आगरशाळांचे रूम उक्ते, कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाक थळाव्या व्यावसायिकांचो उलो। गाडेकार, फळां विक्रेते आनी फुलकारांचे चल्ल्यात हाल, म्हणटात सरकारान सुरू करची अर्थीक येवजण। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। कोरोनान भारतात खवदळ घातला। कोरोना दुयेंतींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। फाटल्या 24 वरांत 96,551 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या। एकूण दुयेंतींचो आंकडो 45,62,000 पावला। बरी गजाल म्हटल्यार 35,42,664 जणांनी कोरोनाचेर मात केल्या। भारतात एकाच दिसा 96,551 कोविड केशींची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरांत 1,209 जणांक मरण आयला, जाल्यार 70,880 जण बरे जावन घरा गेल्यात। भारतात आतामेरेन 45,62,414 कोविड पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या। एक्टिव्ह केशी 9,43,000 पावल्यात। 76,671 पेशंटांच्या मरणाची नोंद आसा, जाल्यार 35,42,663 लोक बरे जावन घरा गेल्यात। भारतांतल्या कांय राज्यांक कोरोनान नाकापुरो करून सोडला, तातूंतली ही कांय राज्यां। महाराष्ट्रांतलो आंकडो 9,90,000 पावलो। आंध्र प्रदेशातली आंकडेवारी 5,37,000 पावल्या। तमिळनाडूत 4,86,000 पेशंट सापडल्यात। कर्नाटकात 4,30,000 लोकांक कोरोनाची लागण जाल्या, जाल्यार उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 2,92,000 पावलो। जगभरात एकाच दिसा 3 लाखां परस चड कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या। संवसारीक पावंड्यार कोविड-19 केशींनी 2,83,00,000 आंकडो हुंपलो। 9,14,000 लोकांक मरण आयले, जाल्यार 2,35,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात। आनी कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ले जगभरातले हे 5 देश। 62,72,000 केशींसयत अमेरिका पयले सुवातेर आसा। भारतांतलो आंकडो 45,62,000 पावलो। ब्राझीलांत 42,39,000 लोकांक कोरोनाचो बादिकार जाला। रशियेत 10,51,000 पेशंट सापडल्यात आनी पेरूंतलो कोविड-19चो आंकडो 7,10,000 पावला। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। दुयेसांची लक्षणां दिसून आयल्यार लोकांनी उपचारा खातीर दोतोरांकडेन वचचें, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला। गोंयांत जे उपचार दितात ते खूब बरे आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। कोरोनाचेर मात केल्या उपरांत तो पयलेच फावट पत्रकारांकडेन उलयतालो। सरकारी हॉस्पिटलांनी कितल्योश्योच खाटी आसात, देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बट आपल्याक काही सायन सिम्पटम्स दिसले आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येकान हॉस्पिटलांत येवन ट्रिटमेंट घेवची। आमचे ESI हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, ताज्या उपरांत SD हॉस्पिटल फोंडा, ताज्या उपरांत गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या मदींचे आमचे कडेन बॅड्स थोड्योश्यो कमी आशिल्ल्यो, म्हणून गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें आनी नवीन डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे आमी कोविड हॉस्पिटलांत कन्वर्ट केलें। बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट लोकांक मेळपा खातीर आनी फ्री ऑफ कॉस्ट 100% लोकांक ट्रिटमेंट दिवपाचें काम हें फक्त आनी फक्त गोंय राज्य करता। इतकी बरी ट्रिटमेंट खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीची ट्रिटमेंट ही दिना। फुकट ट्रिटमेंट, ताज्या बरोबरच फुकट सगळें ट्रिटमेंटा पासून जेवण थंयसर आसता आनी ताज्या बरोबर एटेंडंट रावतालो ताका सुद्दां फ्री ऑफ कॉस्ट जेवण आसतलें, PPE किट आसतलें, हें सगळें फुकट दिवपाचें काम फक्त आनी फक्त गोंय सरकार करता। की मात सुद्दां आमकां सिम्पटम्स दिसत, ब्रेथलेसनेस दिसत, आपलें ऑक्सिजन लेवल आपलो कमी जाल्लो दिसत किंवा कंटिन्युअसली फिवर येता आसत आनी एज जर आनी कोमॉर्बिड कंडिशन आसत जाल्यार आमच्या कडेन बॅड्स खाली आसा। मुख्यमंत्री ह्या वेळार आत्मनिर्भरतेचेरूय उलयलो। केंद्रान चालीक लायिल्ली आत्मनिर्भर भारत येवजण कितल्याशाच खात्यांनी चालीक लायिल्ल्याचें ताणें सांगलें। हेर खात्यांनी ही येवजण चालीक लावची, ते खातीर हेर खात्यांक सुचोवण्यो केल्यात खंय। तेजें मुख्य विजन जें आशिल्लें
इट इज अ कॉल फॉर द सेल्फ रिलायंट इंडिया मुवमेंट हे तांचे विजन आशिल्लें 5 pillars of the Atmanirbhar Bharat, which is an economy, infrastructure, system, vibrant demography and demand. Special economic and comparative package of rupees 20 lakhs crore, which is equivalent to the 10% of the Indian GDP. ही पॅकेज जी आसा ही तांच्यांनी डिक्लेअर केली 20 लाख कोटीची असल्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत. त्या बद्दल हांव माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता. कारण आमी वोकल जावपाक जाय लोकल प्रोडक्टा खातीर आनी त्याच धर्तीचेर वी आर वोकल फॉर द लोकल प्रोडक्ट आनी ताजेर आत्मनिर्भर भारत हाजेर काम करपाक सुरू केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण आणि रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून विरोध करपा खातीर मोलेच्या तरणाट्यांनी शुक्रारा पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो. ह्या दोनूय प्रकल्पांक परवानगी दिवचे पयलीं खास ग्रामसभा आफोवन चर्चा जावची अशी मागणी तांणी केल्या. राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक पंचायतीन हरकतना दाखलो दिल्ल्याची वावडी पातळल्या. हे फाटभुंयेचेर खुबळिल्ल्या थळाव्या तरणाट्यांनी पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो. जोपर्यंत तुम्ही ग्रामसभा घेना विदाउट ग्रामसभा आणि विदाउट लोकांचे हियरिंग तुम्ही डिसिजन दिवू नका हांकां. आणि अजून एक पॉइंट म्हाका आतां याद येता. सरपंच म्हणटा की जे कंपनी आसा तामनार कंपनी दे हॅव ऑल दी क्लियरन्स. त्यांच्याकडे सगळीच क्लियरन्स आसा अशें म्हणटा. सो हांवें ताका सरपंचाक एक क्रॉस क्वेश्चन केलो. द इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट इज पब्लीक हियरिंग. पब्लिकचे क्लियरन्स त्यांच्याकडे कशे पावले. ही बायोडायव्हर्सिटी एरिया आसा जो घाट आसा मोलेम एरिया राईट. आणि हांगा हे जो वेस्टर्न घाट आणि हे डोंगर आसा दे आर अटॅच बिकॉज ऑफ ट्रीज. कितक्या तरी वर्साचे 100 वर्साची व्हडली व्हडली झाडां आसा आणि ते अजून अटॅच आसा. ह्या झाडां खातीर अटॅच आसा. सपोज फाल्यां सकाळी मशिनरी व्हेली 4 लेन करपाक टू टनल करपाक किंवा क्लीन करपाक मशिनरी व्हेडली ती झाडां उडयली सगळी लँडस्लायड जातली. सगळी लँडस्लायड जावन सगळे उदक सगळे मोले येतले. गोवा गव्हर्नमेंट जर आमच्या बरोबर रावना जाल्यार गोंयचो दूधसागर जो आसा तो गोंयच्या हातांतल्यान वतलो. कारण हे जी ट्रान्समिशन लायन आसा नॅशनल हायवे आसा आणि जे डबल ट्रॅकिंगाचो जो त्यांच्यानी षडयंत्र चलयला या सगळ्या षडयंत्रांतल्यान एकूण वेस्टर्न घाट काबार करप. तुमकां खबर आसा की म्हादय ऑलरेडी काबार ह्या गव्हर्नमेंटान केल्ली आसा. आता वो दूधसागर काबार करतले आणि एकूण पुराय जो वेस्टर्न घाट आसा जेका लंग्स ऑफ गोवा म्हणटात वो वेस्टर्न घाट काबार करप आणि गोंयाक वो एक कोल हब करून गोंयचे सामकी नासाडी करप हो या सरकाराचो प्रयत्न आसा. पंचायतीन खंयच्याच प्रकल्पाक हरकतना दाखलो दिल्लो ना ही वावडी आशिल्ल्याचे सांगून सरपंच तन्वी केरकरान हे आरोप भायर आयले. ह्या विशयाचेर ग्रामसभा आपयतली आणि लोकांचे मत विचारात घेवन मागीरच निर्णय घेतली अशें तिचें म्हणणें. आणि आयज हांवें जे आमच्या लोकांनी मोले वाठारांतल्या लोकांनी आमकां एप्लिकेशन्स दिल्ली की जो पावर प्लांट जाता ताज्या बद्दल जी ग्रामसभा घेया आणि मागीर जे कितें एनओसीचो इश्यू आसा तो डिस्कस करा म्हणून. एज पर दॅट आमी आयज मंथली मिटींग घेतला आणि त्या मंथली मिटींगेक डिसायड जाला की 4 तारखेक ऑक्टोबराच्या आमी ग्रामसभा घेतली आणि लोकांचे जे कितें व्यू आसा ते पॉझिटिव्ह आसूं या नेगेटिव्ह आसूं लोकांच्या व्ह्यूआ प्रमाणे आमी ती एनओसी तांकां दितले. सो अजून पर्यंत तरी कांय डिसायड जावना की एनओसी दिवपाची काय ना. आणि जे कितें रुमर्स बेश्टे लोकांनी हे केला ते कांयच न्ही ते फेक सगळे आसा. एनओसी अजून पर्यंत तरी दिल्ली ना हांवें. तुम्ही जाय जाल्यार आयडिया मार्फत तुम्ही मागूंक शकता. अजून पर्यंत एनओसी दिल्ली ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकाराक ऑक्टोबरात 5 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन जाल्ले जाय. ह्या अधिवेशनात कोविड, पर्यावरण, कोळसो, रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण आणि वीज प्रकल्पांचेर चर्चा जावची अशें ताका दिसता. दरेका आमदाराक निदान 2.5 वरां तरी उलोवपाक दिवचे अशें ताचें म्हणणें. सुदीन म्हणटात सध्या गोंय वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या आणि समस्यांच्या रेवाड्यात सापडला. गोंयच्या प्रश्नांचेर व्यवस्थित उलोवपाची एकच सुवात म्हटल्यार विधानसभा अधिवेशन अशें ताका दिसता. सध्या गोंयची आर्थीक परिस्थिती एकदम खालावल्या. त्यानंतर खुबशे एनवायरमेंट प्रॉब्लेम्स जातात. कोविड-19 विशीं उलयत जाल्यार जवळ जवळ 300 लोक च्या आसपास म्हणजे 200
त्र्याहत्तर लोक मेले आणि हे सगळें पळयल्या नंतर अशें दिसपाक लागलां की हेचेर जनरल डिस्कशन ह्या इश्यूचेर जावपाक जाय. हे जे इश्यू आसा ते जनरल डिस्कशन खंय जावंक शकता? ओन्ली इन असेंब्ली. आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आनी त्याच प्रमाणे राज्यपाला कडेन की येता त्या ऑक्टोबर म्हयन्यात 5 दिसांची असेंब्ली कॉल करची आणि बाकीचे गोष्टी धरून डिस्कशन ऑन द इश्यू आसचो. तातूंतलो पयलो इज COVID-19 अलॉंग विथ हेल्थ डिपार्टमेंट एंड गोवा मेडिकल कॉलेज. तिसरे दीस जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर आसचो. 3 इश्यू सध्या गोंयांत एनवायरमेंटाक अंडर आसा. एक महावीर अभयारण्यांतल्यान जी इलेक्ट्रिसिटीची लायन येता पॉवर डिपार्टमेंट, त्यानंतर महावीर अभयारण्याच्या वयल्या सायडीन दूधसागर आसा आनी त्या दूधसागरांतल्यान परत जी लायन येता आमचे रेल्वे ती. आनी तिसरो इश्यू इज आमचो नॅशनल हायवे काणकोणचो आनी परत अनमोडचो, अशे 2 आसा. त्या सगळ्या हातूंत जो नॅचरल आमची वेल्थ आसा ती नश्ट जाता आनी त्या खातीर कितें हो डिस्कशन. जो चवथो इश्यू आसा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या दिसा कर्नाटकांत आमचे उदक मलप्रभेत उडयलें आनी हें हांव गिवींग 5 ते 6 वर्सां जालीं तेच्या फाटल्यान आसा. मोगो पक्षान तर आंदोलनूय केलें ताचे विशीं आनी लॉकडावन पिरियडा लागून आमकां तें आंदोलन बंद करचें पडलें. पूण आज सत्य परिस्थिती आसा की लॉकडावन पिरियडांत तांणी मल्लप्रभात जें उदक उडयलां त्याची छायाचित्रां प्रसिद्ध जाल्या आनी त्या खातीर एक डिस्कशन एक दिसाचें ओन्ली ऑन म्हादय. आनी 5वो जो इश्यू आसा तो जनरल जे आमचे इश्यू आसा ऑल आस्पेक्ट्स म्हणजे जे आमचे कोर आसा, त्यानंतर एनवायरमेंट, त्यानंतर मायनिंग, असे सगळे जे विषय त्या दिसा डिस्कस करचे आनी प्रत्येकाक 2.5 तास तरी घेवचे. फाटले खेपे एकाच दिसाचे बजेट सेशन जाल्ले आनी त्या वेळार कोणाकच बजेटीचेर व्यवस्थीत चर्चा करपाक मेळ्ळी ना. राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर चर्चा जावप भोव गरजेचें. 27 जुलय गोंय विधानसभेत एका दिसाच्या अधिवेशनात बजेट पास केल्ले. हे गडबडीक लागून विरोधक बेजारिल्ले. नंबर 2 इश्यू जो आसा तो ऑस्टेरिटी मेजर्स इन्क्लुडिंग प्रेझेंट फायनान्शियल स्टेटस ऑफ गोवा, इन्क्लुडिंग जी लोन्स आसा किंवा जे आमी बॉन्ड्स घेता ह्या सगळे विशीं डिस्कशन. जे बजेट मांडलां त्या बजेटीचेर म्हणून आमचें डिस्कशन जावना. 18,000 कोटीचे बजेट 21,000 कोटीचे बजेटांतले आज बसून 50% तरी जालें काय कितें तोही विषय त्याच हातूंत डिस्कस हो दुसरे दिसा. तिसरे दीस जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर आसचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. बेतोड्या बोरये वाठारात एके रिक्षेतल्यान कोयर उडयतना बेतोडेचो सरपंच दुर्गदास वैद्य आणि थळाव्यांनी एकल्याक रंगे हात धरलो. रिक्षेवाल्याक 5,000 रुपयांचो दंडय दिलो. ही रिक्षा कारापूर साखळेच्यान स्क्रॅप आणि कोयर घेवन येयल्ली. बेतोडकारांनी कोयर उडोवप्याचेर लक्ष दवरलेलें. फोंडा पुलिसांचे मजतीन तेंच्यांनी त्या रिक्षावाल्याक रंगे हात धरून दिलो. ह्या वाठारात कोयर उडोवचो न्हय अशी शिटकावणी दिवपी तकटोय पंचायतीन लायला आनी अशें आसूनय पयशिल्ल्या वाठारांतले लोक हांगा येवन कोयर उडयतात अशें सरपंचान सांगलें. काय ना आतां म्हाका जेका कडल्यान फोन येयलो आमी पंचायतीक की अशी अशी कचरो उडयतात आनी गाडी धरले म्हणून आमी रोखडे ताबडतोब आमी येयले. हांव ऑफिसान येयलो, मागीर तें पुलिसांक कळयलें. हरमलबाब, तारीख, प्रभू ह्या सगळ्यांनी टीम येयली आनी आतां ताका आमच्या प्रोसिजरा प्रमाणे कितें फायन आसा. कितले आसा फायन प्रोसिजर प्रमाणे? पंचायतीक 5,000 रुपया फायन आसा. त्या 5,000 रुपया ताका आतां फायन घालतले, गाडी सोडटली 1 कोटी. पूण आतां परिस्थिती अशी जाल्या की तुमी थंय फुडें गेले जाल्यार पयले आतां एवढे सगळे रस्ते उडयल्या. ह्या रातची आनी केन्नाय खबर नासता. ती साखळेची गाडी साखळे इतलो जागो आसता आनी हांगासरून कचरो उडयता. आतां हे जे फुडले प्रोसिजर आसा तो आमी रोखडे आतां करतले आनी ताका जी फायन आसा ती घालून आमी गाडी सोडटले. आनी आतां जो कचरो आसा बायपासार फुडें उडयल्लो आसा तो कमीत कमी पंचायतीन 10 फावटी काडलो. लॉकडावनाक 3 फावटी मनीस घालून काडलो. पूण हांगासर येता वयता तो लोक उडयता. पूण मॅक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन बाकीच्या कडल्यान कळटा त्या प्रमाणे आमी काय प्रत्यक्ष पळोवना. पूण सपना पार्काचे जे लागीं ज्यो कॉलनीज आसा त्यो येता वयता थंय ओडून वयता अशें लोक म्हणटा. पूण आमी कशें CCTV कॅमेरा बसयतले आमचे कडेन थंय ऑफिस किंवा हे प्लेस ना म्हणून आमी CCTV कॅमेरा बसोवना अजून. पूण तरी आमचो गव्हर्मेंटा कडेन हें आसा की थंय एक आमकां मदीं बॅड दिवचें
ज्याचेर आमी CCTV कॅमेरा बसयतले आनी सर्कलय जातले आनी जंक्शनाचे एक्सिडेंटूय बी कमी जातले. बेतडे जंक्शन. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानान फुडल्या एका म्हयन्या खातीर तरी देवस्थानाचे रूम पर्यटक आणि लोकां खातीर उक्ते करचे. तशें केल्ल्यान देवळाच्या वाठारांतल्या फुलकारांक, गाडेकारांक आणि फळाभाजीवाल्यांक अर्थीक फायदो जातलो आणि ते आपले संवसार सावरतले. कवळेच्या सरपंचान मागला. कोरोनाक लागून सध्या गोंयांतलीं देवस्थानां बंद आसात, पूण कवळ्या ऑक्टोबरांत नवरात्रां जावपाची आसात. दर वर्सा नवरात्रा वेळार थळावी फुलकारां, गाडेकार आणि भाजी फळां विक्रेत्यांचो बरो धंदो जातालो. अंदू सगळें बंद आसा. थळाव्या व्यावसायिकांचे वतीन सरपंच राजेश कवळेकारान देवस्थान तशेंच थळावो आमदार सुदीन ढवळीकाराकय गाराणें घातल्यात. पळयात तो कितें सांगता तो. अत्यंत वायट परिस्थितीन हे लोक समोरी वतात आणि जे आमची फुलकार भयणी आसात आणि भगिनी आसात, त्याच बरोबर माझे रिक्षावाले आसात, हे गाडेकार सगळे आसा आणि बारीक बारीक वेवसाय करपी सगळे लोक हांगा आसा. गेले 6 म्हयने हे लोकांक वेवसाय कांयच ना. रिक्षावाल्यांक जर हांगा भायले जर कोणी आयले, मुंबईच्यान जर महाजन हांगा आयले जाल्यारूच तांकां गिरायक जावपाची ही परिस्थिती आसता. गाडेवाल्यांकूय तशेंच आसता. ही शांतादुर्गा संस्थान आता नवरात्र लागीं पावली आणि त्यांचे प्रेसिडेंट बाब विवेक बोरकार आणि सेक्रेटरी बाब दिलीप गायतोंडे यांच्या कडेन हांव वचपाचो आसा की जेणे करून नवरात्राचे 10 दीस तुमी ह्यो गेटी ओपन करच्यो की गोंयांत कानाकोपऱ्यांत गोंयांत जे लोक आसात ते दर्शना खातीर येतात. तातूंतल्यानूच ह्या लोकांक कितें तरी मेळूनी. जर त्या लोकांक कितें मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो ताचो वेवस्थीत वतलो. आणि हो प्रस्ताव माननीय सुदीन ढवळीकर जे मडकयचे आमदार आसा ताच्या फुड्यान हांवें दवरला. तेणें सांगलें हेचेर आपूण विचार करता म्हणून. ती गव्हर्मेंटान जेन्ना सुदीन ढवळीकर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तेणें एक स्कीम केल्ली की फ्लावर वेंडर्स, व्हेजिटेबल वेंडर्स आनी गाडेवाल्यांक, आनी त्या स्किमींतल्यान तांकां त्या टायमार 5-5 हजार रुपया मेळयले. तशेंच गव्हर्मेंटान ती फुडें स्कीम व्हरची. ह्या संदर्भात गोवा 365 थळावी फुलकारां, गाडेकार आणि फळ विक्रेत्यांच्यो अडचणी जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. आयकात तेंचे उतफर्के. हांव आतां 30 वर्सां हांगा फुलां घेवन बसता. पयलीं खूब लोक येतालो. आतां हे लॉकडावन जाल्ल्याक आतां कोणूच लोक येना आनी देवूळ बीन आमचें बंद जालें. बंद जावन आमचे सामकी परिस्थिती आतां कमी जाले. आतां पयशे ना कांय ना कशें जगपाचें. टुरिस्ट येताले आमचे जातालें. आतां आमकां कांयच ना. बेश्ट घरा कडेन बसून बेजार येता म्हणून आतां 4 दीस बेश्ट उगडटा बसता आनी वता. काय गिरायक कांयच गिरायक आसना. लोकूच ना. आनी देवस्थानात गेट उगडी गेल्या ते सायडी उगडी गेल्या, हे सायडीक कोणूच ना. हेजेर विचार करून गव्हर्मेंटान आमकां कितें फूल तेपाक दिवची अशें आमचो सगळ्यांचो गव्हर्मेंटा कडेन हें आसा. नवीन बसताली खूब तेंप जालो आतां. सोडून जालें बेकार. आतां फुलां बी काय ना. आतां कांय ना. घरा आसा 6 म्हयने जाले. ती गव्हर्मेंटान कितें दिलें तुमकां? उलट आमगे बाराशे बायलां पयशे येतात ते सुद्दां सध्या सारके टायमार घालिना बँकेक. सध्या गाडे आमचे बेकार. आमकां कितें तरी आमकां सरकारा कडेन येवंक जाय. गोवा 365 खातीर कवळेच्यान कृष्णा नायक. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आणि सांबाळात भलायकी तुमची आणि शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.